तेन्ना जेजू कोसाक लागून एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सास्तांचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समोती कितें बरयलेलें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें पोर्तिपाल म्हणलें, सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या जिवाच्या बोलान, सगळें तुज्या शक्तीन आनी सगळें तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्याक विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो पोर्तिपाल केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजालेमांतावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताजे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका गाय पडोसर मार घालो. ताका ओद्दो मेलोलो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेलो. तेन्ना अशें घडलें, कोण एक याज्ञीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सोरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोवूय दुसरे कुशीन सोरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वारसकर समारकार तेवशिल्यान वेताना ताजे सोशी पावलो आनी ताका पळोवन ते बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावून ताणें ताजे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एके कानावलींत ताका व्हरून ताजो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून कानावलकाराक दिले आनी म्हणलें, ताजो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलो करचो ताका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याच्या पेलो जावन दाखयलोशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताजी दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंवूय तशेंच कर.